सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. A5 पेज नंबर 3. A5 पेज नंबर 3. भुरग्या भोवतीन सोमल्या गायन करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव. ह्या एचमिसाची भेट सोपून गेल्ल्या फेलिसियानो आनी लोविरा डायस हांचे पासून आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वालेंटिना फेर्नांडीस तशेंच डॉरा हांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज लग्नाचो दीस मनयतात इनासियो फेर्नांडीस आनी वालेंटिना फेर्नांडीस, तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची जण एकल्याची मागणी. जांचे जल्माचे दीस आसात वा काजाराचे दीस आसात तांचे पासत, तशेंच सगल्यांक बरी भलायकी जितल्याय जाणांनी आमचे लागीं मागला आपणा पासत माग बरी भलायकी पासत सगळ्यां पासत मागुया. सिप्रियान डायस हे आमच्या भावा पासत आनीक एक पावटी खेरीत भाशेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी योगीच रावन हे मिसाचे भेटेक देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचो सोमी आनी आमचो जेजू सोमी आमचे पासत मागणें करता. ह्या दिसांनी जुवांवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 17व्या आवेस्वरांत आमी आसा. जेजू आमचे पासत जण एकल्या पासत मागता आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आपले लागशिल्ले वेचून काडलेले आपोस्ल आसात आनी तांचे फाटल्यान येतले तांचे सक्सेस जे आसात तांचे पासत मागता. तर आमी जण एकलो आमच्या धर्मीक वडिलां पासत आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया. आनी जायते पावटी आमी मागण्यांत थीर रावूंक ना. आमी फकत जें कितें वायट आसा चुकीचें आसा तें पळयलां, बरें आसा तें पळोवंक आनी आमच्या धर्मीक वडिलां पासत मागूंक आमी जायते पावटी फाटीं उरल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सोबेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वंडावण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. आमेन.
दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून एफेजाचे पयस सोबे जाणट्याक म्हणलें, देवाची पयत सोबा चलोवंक पयत आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पयत सोबा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतूच तुमचे मोदें धाडून लाडगे उपरासतले आनी त्या हिंड्याचे दोया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपल्या फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक, खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. ते खातीर जागृत रावात. आनी दुकां व्हरून हांव 3 वर्सां पर्यंत थांबोनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिकायलात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचे उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगळे पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाचेच रुपयाची, भांगाराची वो नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजे आनी म्हजे बरोबरचे उदरपसण हांवें जोडलें म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्यांक कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. हे सोम्या जेजूचे खाशा उतराचो उगडास धरून कोश्ट करून अशक्ताक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत ताचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो आनी केन्नाच ताचे तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण तांणी सांगलेल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुमचो जबाब जावन दी. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोना करात. पोतून म्हणुया. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोना करात. कोलीत कोर देवा, तुजे बोल कोरीत कोर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत आमचे खातीर दाखयल्ले देवा, तुजे बोल कोरीत कोर. 2 खोप कोरबार घेवन तुजेशी येतोलें राजा. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोना करात. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. मोडबार पुरविल्ले मोडप, गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोडगोड कसो गाजयता. चोलात तर देवाचें बोल ओळखून घेयात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. इस्रायलाची इस्रायलचेर पोरजोडटा ताची मोहिमा. कुरपेचेर
ताची पदवी. ताची पवित्र जाग्यार देवाचे खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले प्रजेक बळ आनी शक्ती दिता. देवाचे नांव व्हड जाव. जाबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संवसारांतली कर. Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui, Sorvesporazu Isui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्यात ते आमचे बरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कोविड-19 पॅन्डेमीक आनी ह्या पॅन्डेमिकान जायत्यो वस्तू बंद पडल्यात. तातूंत एक वस्त जी बंद जाल्या ती म्हणल्यार इगोर्जो. तशेंच हेर धर्माचीं मंदिरां आसात तीं बंद जाल्लीं आसातूच. पूण जेन्ना इगोर्जो बंद जाल्ली आसात तेन्ना आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक जायते त्रास आडकोडी जाल्ल्यो आसात. भितरल्यान जायते जाणांक उगडास येता, येवंक दिसता परतून. जायते जाणांक होय हुस्को जाला. ही मिसां बंद जावन, साक्रामेंत बंद जावन आमचो भावार्थ इबाड जातलो काय वो आमचो भावार्थ काबार जातलो काय. आनी ह्या पासत जायते जाण पवित्र सभेच्या वडिलांक उलो मारतात. साक्रामेंत सुरू कर, मिसां सुरू कर, वो हेर दुसऱ्यो वस्तू. याज्ञीक जे आसात तांकां जायते जाण उलो मारतात, गवळ्यांक आपल्या उलो मारतात. आमकां ही गरज आसा. आनी तरी आसतना हे पॅन्डेमीक आसतना घडये जायत्यो वस्तू बंद आसात. थोडे जाण जे कोण याज्ञीक आसात, जे कोण बिस्प आसात, वडील आसात, तांचेर आडूय उलयतात. जायते तरेचे वायट आमकां आड उलयल्लें दिश्टी पडटा सोशल मिडियाचेर पासून.
जाल्यार आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान तशेंच पयल्या वाचपान हे जे धर्मीक वडील आसात, नेमलोले आसात, तांचे पासत खेरीत मागणे जेजून केलोले आमकां मेळटा. तशेंच भाग्योन पावलू एफेजाचे पवित्र सभेचे वडील जे आसात तांकां आपलो संदेश दिता. आनी ह्या मागण्यांत आनी ह्या संदेशान आमी थोड्यो वस्तू पळोवंक जातात. जेजू खेरीत भाशेन ह्या आपल्या आपोस्लां पासत जे गवळी जातले, जे फुडारी जातले आनी जे पवित्र सभा जेजू फाटल्यान फुडें व्हरतले तांचे पासत खेरीत मागणें करता. आनी ह्या खेरीत मागण्यान जेजून मागल्या आपल्या ह्या शिसां पासत आयज हे शीस म्हणल्यार बिस्प साहेब जे आसात सगळे आख्ख्या संवसारभर आपोस्लांच्या नांवान आसात. सगळे यादनीक जे आसात, पाद्री आसात, जे बिस्पांचे सहकारी तेय तांचे बरोबर आपोस्लांच्या जाग्यार उरतात. जाल्यार हें करूंक जेजून तांचे पासत मागल्या थिराय दिता तांकां. ते सदांच थीर रावंक जी शिकवण जेजून तांकां दिल्या हे शिकवणेक थीर रावंक पर्सिवियरन्स सांबाळूंक तांचे पासत मागता. हें करता आसतना तांणी सगल्यांनी बाराबर रावप, एकवटान रावप एकदम गरजेचें. पवित्र सभा एक जाल्यार ही एक पवित्र सभेन हे सगळे वडील जे आसात तांणी जेजूच्या एकवटान रावंक जेजून तांचे पासत मागलां. जशें बापा तूं आनी हांव एक, बाप पुत्र पवित्र आत्मो एक, तेच भाशेन होच एकवट तांचेय मदें आसूं. हें करता आसतना तांचेर जायते तरेचें वायट येतलें, जायते जाण तांचेर आड उलयतले, जायत्यो नश्ट्याच्यो करण्यो तांचेर आड वेतल्यो हें जेजू जाणा. आनी ह्या पासत जेजून मागलां तांकां संवसारांतले काड म्हूण मागिना, पूण नश्ट्यांच्या हातांतले तांकां राख, सांबाळ. म्हणटच ही सुरक्षा ह्या संवसारांत हो वावर करता आसतना जेजून आपल्या आपोस्लां पासत मागल्या बापा लागीं तांकां सुरक्षा दी. हांवें तांकां सांबाळल्यात, कोणाक इबाड जावंक दिवंक ना, ते भाशेन तूं तांकां ह्या संवसारांत इबाड जावंक दिना काय. हें प्रोटेक्शन जेजून आमचे पासत मागून दवरलां. आनी जेन्ना देवाच्या एकवटांत आसां, क्रिस्ताचे शिकवणेक थीर आसां, तेन्ना हो संतोश तांचें सगळें पूर्ण जावंक जेजून मागला. ते सदांच खुशाल आसूंक. जरी तर खरी खुशालकाय काळजांतल्यान ना जाल्यार परजेक खुशाल करूंक जायना. जरी तर एक यादनीक कसो, एक गवळी कसो हांवूच दुखी आसा आनी हांवूच उत्सांबळ जाल्लो आसा, परजेक कशे भाशेन सांबाळटलो. ह्या पासत पयलोच हो संतोश ह्या यादनिकांच्या, ह्या आपल्या आपोस्लांच्या काळजान दी म्हूण, पूर्णतायेन दी म्हूण जेजून मागलां. आनी जरी तर हो संतोश मेळ्ळो जाल्यार जेजू सवें ही पवित्रताय, होलिनस. कित्याक दर एक यादनीक, दर एक वडील धर्माचो आयज भाग्योन जावपाक जाय. आनी आयच्या ह्या काळार आनिकूय हें भाग्योनपण जाय. तर अशें जरी तर जातलें जाल्यार ह्या आपोस्लां बरोबर पर्जा आसा. यादनीक आसात, बिस्प आसात, तांचे पासत मागूंक आमकां जण एकल्याक कायदो आसा. आनी दुबाविरीत ह्या दिसांनी आमी आमच्या धर्मीक वडिलां पासत मागता. जायते तरेची जबाबदारी ह्या दिसांनी सांबाळपाक जाय. भाग्योन पावलू एफेजाच्या ह्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक खेरीत भाशेन आपलो संदेश दिता आसतना तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिता. आनी पवित्र आत्म्यान तांकां अधिकारी केल्यात. बेश्टेच ते आपणाक जाय म्हूण इलेक्शन करून येवंक ना, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां वेंचून काडल्यात, तांची संस्कारणी केल्या, देखून शिटकावणी आसा. संवसारांत जेन्ना वायट आसा, वो संवसारांत नश्ट्याच्यो करण्यो आसात, ताचेर वडोत वचना जावं. पूण जें कितें जेजून आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितांत घालूंक हीच थिराय जी जेजून मागल्या, होच एकवट जो देवा सवें जेजून आपल्या आपोस्लां पासत मागला, हीच सुरक्षा सगल्यांक मेळूंक आनी हो संतोश तांच्या काळजान उत्पन्न जावंक आनी भाग्योनपणाची वाट दर एकल्या धर्मीक वडिलान धरूंक हे भेटेंत आमी कृपा मागुया. भेटोने वेळार आमी गीत घेवया C14 पेज नंबर 34. C14 पेज नंबर 34. देणी आमची भेटोंक
हाटाव आमची काळजां तातून घालताव आमची मनां तू कोरपिताव स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थून मागताव गोवा उडो आल्तार हाडटाव दाकाचो रोस समोर पिताव आमचे सुख दूख सोरपेटयताव मानून घे म्हूण विनोद करताव देवी आमची भेटोंक हाडटाव आमची काळजां तातून घालताव आमची मनां तू कोरपिताव स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थून मागताव. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो हो योद्न आमी तुका समर्पितांव. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमतांव त्या पवित्र गुटां वरवीं आमच्या सोडवणदारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मदेस्त तो संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक आनी आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सोबेचो ओरोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेतां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बनला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. किरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक, परजेंतल्या जण एकल्याक जबाबदारी आसा. आमच्या भावार्थाचे वडील आसात तांचे पासत मागूंक सगळीं आमी करीत भाशेन आमचे मागणे देवाक उबारुया. सगळ्या आमच्या याज्ञिकांक आनी धर्माच्या सगळ्या वडिलांक राख आनी सांबाळ आनी तांकां भाग्योनपण फावो कर म्हूण मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूटकोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूटकोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन रगत आमी शेवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगाला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयत संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खो तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन पुण्या वेळार कितें घेवया D47 पेज नंबर 75 D47 पेज नंबर 75 एकठांय केल्या देखचिता आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्यात एक चितान आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण जय प्रीती मोग वस्ता तुय देव हाजीर आसा जय प्रीती मोग तुय देव हाजीर आसा बापा तावन हांव तुमकां पाठयतलों तो मजतदार बापा तावन निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक जय प्रार्थुया प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडूपकार नवेनाचे मागणे शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास सगळो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे सुरे कोर म्हजे हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आनी आश्रयान बोरवाशा बरवाशा पातक्याच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याक भेटयता भेटयता तुका तुजो तुका तुजो शासनाचो शासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो
हांव आशीर्वाद हांव आशीर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलोय देखून दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकलुती हो विस्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या शासनाच्या शासनाच्या साल्वासांवाची साल्वासांवाची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्वी नाका हांवें सांडूंक तुका म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनोदी कोर. मानमरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनोदी कोर. मानमरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कोर. मानमरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती वरी मरे भाग्यवंती मरे आदार दी उदृश्टाक सापडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासून पावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेस्तांक किरीत भाशेन ह्या वेळार आमी हो आशिर्वाद मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात जावं कोविड-19 पिडेक वो हेर दुसरे पिडेक तांकां सगल्यांक बरीं कर म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावूं. सोमया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें
आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवू आनी सदां काल तोगू आमेन. छोटा गीत घेऊया. F15 पेज नंबर 92. F15 पेज नंबर 92. मोसो पाटलाव करू तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चोये मोजे फाटल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखोरता आपलो जीव गोंयांनीच तो सासना कोगडायता मोसो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या तुजो कुरिसुबा